सगळ्यांके नमस्कार. हांव तुमगेलो बालू माम. तुम्ही इतले दिवस आमगेलें हें यूट्यूब चॅनल पातोळी मायक सपोर्ट केलेलेक हांव तुमकां मस्त धन्यवाद सांगता सर. तशेंची एक विशय आसा कसन म्हळ्यार आतां सुमार जन आमगेले विडियोज पळयत आसा ती बट आमगेले चॅनलाक सबस्क्रायब करतना ती. सो दय करून तुमी आमगेले चॅनलाक सबस्क्रायब केल्यार ताजे निमित्त आमकां मस्त सपोर्ट मेळटा म्हणून हांव हें मुलाक सांगूंक येता सर. हाँ 5 ಲಕ್ಷ इते हंगे आयची कसन अपोच गते सुरेक तोंड दांप मागीर कसन म्हूण सांग. इते फेसबुकान तेका स्पर्धेचे ಬಗ್ಗೆ गल्ला तांतू विन्न जाल्यार 5 ಲಕ್ಷ दिताके. सुरवेक ते खंयचे स्पर्धे म्हूण सांग मरे ती ते प्राइज मेळची गिळची पुरो मागीर पळया. ते उत्तम पत्नी म्हूण एक स्पर्धे तांतू कोण तांगेल बामणाला सेवे लायक कोण करता की तांकां त्या उत्तम पत्नी म्हणजे प्रशस्ती दिवन 5 ಲಕ್ಷ रुपये दिताके. हक्क आम्ही कर कशें इतलेंच के आम्ही सेवे करचे आसना ते व्हिडिओ कोरनो तांकां पेटोवपाके. तांणी ते व्हिडिओ पळोवन तांकां खुशी जाल्यार तांणी आमकां प्रशस्ती दिताके. इते आम्ही बरें हांत पार्टिसिपेट करूया वा. हा बा फर्स्ट टाइम मरे ती एक इंग्लिश वर्ड करेक्ट जावन सांगलेलो म्हळ्यार हां सेवे करचे आसो मात्र तितले भितर तूं म्हाका एक लगड काणदलो पुरो. नाही ते हांव तशी पुरो करतो तुमकां. हें हांव प्राइज मेळटा म्हूण करची न्ही ते ना जाल्यार बरें हांव तुमगे सेवे लायक कोण करता न्हय तेंची आमी व्हिडिओ कोन्न दाखोवया तितल्यांची. हां त्या सकड आसो आतां हें व्हिडिओ पेटोवच्याक लास्ट डेट केदाना फाल्लेक लास्ट डेट केता आतां दुखून तुमगेले हांव सेवे करचेक शूर करता. जायत हांव आतां वत्ता म्हाका पेपर वाजोवचे कस. इते गब्बत हांवची पेपर हाडून दिता. ओ हें म्हाका राजयोग की म्हणो हें अवकाश हांव लायक कोन्न उपयोगिसूंक घेवका. अब्बा देवा जोर मात्ती दुखतास. आयली ते हांव तुमकां मात्ते चिके मसाज करता. चिटके मात्ते सकल करायता. अयो राब मरायती पूर करी म्हाका मात्ते दुखी वचून गळे दुखी सुरतात मागीर. इते गळ्याक मसाज करता की चिके फाटी वरे मसाज कोण सोडता. अयो देवा एक प्रशस्ती घोस्कर हें पातोळी मुगेल जीवाची लगाडी काण सोडतास की म्हणून. हे पातोळी म्हाका एक चिके कॉफी हाड दी गो. हाँ कॉफी वे आत्ता हाडते ते. हें कसन बाकी दिवस एक कॉफी कोण दी म्हूण सांगल्यार तुमीच करून घेया म्हूण सांगता आशिल्ली. आज पळय PT उशा म्हणके फास्ट धांवन गेली करच्याक. हे अवॉर्डाचे प्रोग्राम डेली असल्यार लायक आशिल्ली की म्हणून. हा कॉफी भारी स्ट्रॉंग आशिल्लें लायक जालेलें. आतां ಸ್ವಲ್ಪ पाय्या दुखी म्हणून सांगून तिगेले मसाज करूसून घेता. अय्यो हें पाय जोर दुखतास मू. हाँ पाय दुखवा आयली ते आत्ता येवन मसाज करता. आतांय न्हय गो चिक्की सकल. अय्यो सोडी मारती सोडी हज्जे पशी पाय दुख सुचे लायक आशिल्लें. कोणी आसात की घर कडे पातोळी मायस की हें पातोळी मायल घर वा. कोण अबा कोण म्हाका पळयता आसा. तुमी पातोळी माय वा. होय हांवची पातळ माई बैसात. कोण तुमी कसन जावक आशिल्ले हे गिफ्ट कोणाक मामा. तें उत्तम पत्नी म्हणचे कॉन्टेस्टाक तुमी व्हिडिओ पेटयली न्हय माये. हाँ वय म्हाका प्राइज आयला की. माये तुमगेल बामणा कोरे आपयल्यार लायक आशिल्लें मू. इते हंगे येती आनी खंयची सेवे मरे ती म्हाका आनी खंयचे सेवे नाका म्हाका पुरो धांवन गेले. तशी सांग नाका तिते हांव केलेले सेवे पळोवन आमकां प्रशस्ती दिवचे काय न्ही ती ओग्गी येती. हां नमस्कार माम नमस्कार. मामा तुमी त्या उत्तम पत्नी कॉन्टेस्टाक पेटयलेले व्हिडिओ आमी पळयलींची. तुमगेले बायलेन तुमकां खंयचे खंयचे रितीर सेवे केला तें मरे आमी पळयला.
त्या सकड पळोवन आमगेले ज्युरी कमिटीन तुमकां प्राईज दिवचें म्हूण सांगून निर्धार केला. हो होय वे भारी खुशी विषय. दिया दिया. माये हांव दिता जाल्यार एक विशय कसन म्हळ्यार माये तुम्ही पेटयला त्या व्हिडिओन तुम्ही तुमगेले बामणाक खंयचे खंयचे रितीर सेवे केला म्हणून आमी पळयला. तुमगेले सेवे निमित्त तुमगेले बामणान अनुभविसिल्ले दूख वरे आमी पळयला. इतले सकट दूख सहिसूंक येना रे ते माम खुशेर हसता आसात नवे. तशें देखून आमी एक निर्धार केला कसन म्हळ्यार आमी हे प्रायजाचें नांव उत्तम पत्नी म्हणचे आशिल्लें चेंज करून उत्तम पती म्हूण केला. तशें जावन हें प्रायज बालू मामाक मेळटा. घेया बालू माम तुमकां प्रायज उत्तम पती प्रायज. हातूं भितर एक प्रशस्तीचें पत्र आनी एक 5 लाख रुपयाची प्रायज वर आसा. धन्यवाद माम धन्यवाद. तुमकां पण मुगेले कश्ट अर्थ जालें ना. हय हय बालू माम हांव न्ही येता. तुमी आनी नेक्स्ट रावंडाचे सेवे करून घेवच्याक रेडी रब्बा ती. हें उत्तम पती अवॉर्ड ಬಗ್ಗೆ तुमगेले कसले अभिप्राय आशिल्ले आसल्यार कमेंट सेक्शनांत घाला ती.